काय का बुरट्याक दूध दिता कोण सारखी तरी आयज आपल्या जीवन दिता भुरग्याक रानान सोडून आपलो जीव सांबाळून सोदता पळय ती बरेच देवा तुमच्या पासत म्हाका म्हजो जीव वचून दिवंक पडलो जाल्यार म्हजो जीव दिवंक हांव फाटीं सरचो ना. तुम्ही तर काय चुकी आसत तर हांव सदांच Ascolta a pur, mi sta generando
अंकल ताका कशी आसा जाल्यार एकदम बरें जालें. पण मला तरी तुम्ही हांगाच चुकता. पहिले तुम्ही कांयच बोलना, पूण जेन्ना तुमकां तुमच्यो बायलो मेवल्यो म्हणटच तुमचें काम जाल्या म्हणून सोंसमोता. आता आमी सगळे उलयली पूण हांवें सुकुरीना लागीं विचारूंकूच ना. बाबा वचून विचार. सुकुरीना तुका म्हज्या लागीं काजार जावन खोशी आसा? होय मला जाय. आम्हा तुझे लागीं खातून जाऊन खोशी आसा. वाव, यू आर अ लकी गर्ल. तुझा नाही तुका हांव भांगारान मोडटलो. ह्या गांवांत एक राणी कशी तुका दवरतलो आनी एकदा आमचे काजार जाले म्हणटच तुका हांव दुबय घेवन वयतलो. दादोशी कारण एक महिन्यात भेटलो मुदोशी मोठे लागले माझ्या प्रकारात. अरे हाका पण वादूय देख शिकोक ना रे. काय तू कोण शिकवल्या किती पण बोलतो तुझे अगो तुझ्या माझ्याकडे वादूय देख शिकोक ना गो. उद्या ते कसे कोणी सामान करून जाय उद्या फुल मारत ते कसे सामान देख शिकोक ना गो. अगो भुरग्या केदो दूध दिवप केदो दिवप कित करप हेचो हे सगळें तुका शिकपाचें. तू कोण रा भुरग्यांनी गो? चल म्हणतो तू कोणी ना चल बस उद्या कोणा घेऊन जाय चल. आणि तुका रे तुका पाठ ऐकूंक जाय. हांवें तुजे लागीं कितें विचारला तुका पाठ ऐकूंक जाय. तुम्ही मोठे आणि उभय तुम्ही हांव मिनिंद्या बांदार आयज हांव काल जामतान खुशी जाता की हो म्हजो सुकुरीना तियात्र तिसरी पावटी हांवें रिलीज केला. फकत आतांचे पिळगेक दाखोवंक आतांच्या भुरग्यांक दाखोवंक. हो तियात्र 1984 वर्साक ओतुंबराचेर 14वे दिगोरपाली जालोलो आनी तेन्ना हो तियात्र लोकांनी मानून घेवन बरो फुडें व्हेलो आनी फुडें व्हरोन
व तियात पयलेच पावटी आख्खो ग्रुप घेवन मिलिंद बांदार दुबयच्या शारांत ताणें 4 शो दाखयले एकाच फॉलांत आनी उपरांत हें म्हाका दिसलें जेन्ना अमेरिकेचो आर्मस्ट्रॉंग आपल्या सांगात्यांक घेवन पयलो चंद्रिमान पावोवन दवरलो तेच पोरी मिलिंद बांदार हांव म्हज्या सांगात्याक घेवन पयलो घालपाच्या शारांत पावलो. आयज हांव खुशाल जाता हो तिसरी पावटी हांवें तियात्र काडला म्हणून. होच तियात्र आफ्टर 31 years हांवें 2015 परत काडलो 31 वर्सां उपरांत. तेन्ना लोकांनी ह्या तियात्राक वेंग मारली आनी ह्या तियात्राचे 309 शो केले. जावं बॉम्बे 3 पावटी गेला तेच परी कर्नाटकाक तेच परी लंडन शारांत तेच परी गाल्फाक. हें फकत लोकांच्या मागणेन तुमच्या मागण्यांनी जालां. जेन्ना हांव तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना हांव आनी मारियो वायस प्रेसिडेंट आसलो मारियो तेन्ना तो सोंपलो करप पूण हांव ताका देवा लागीं मागता ताच्या आत्म्याक शांती मेळोंक. आमी दोगोय फुडें सरले आनी हो तियात्र लोकांचे मुखार व्हेलो इस्कॉलांनी व्हेलो. उपरांत आमी चिंतलें तियात्र कॉलेजींनी व्हरप. जेन्ना पयल्या वर्साक आमकां 3 कॉलेजी मेळ्ळ्यो, दुसऱ्या वर्साक आमकां 5 मेळ्ळ्यो आनी तिसऱ्या वर्साक आमकां 8 मेळ्ळ्यो. जेन्ना हे कॉलेजीचे भुरगे हायर सेकंडरी भुरगे आसात ते बरे ताच्या आंगान टॅलंट आसा ते पळोवन म्हाका दिसलें हो सुकुरीन तियात्र तांच्या हातान दिवं. कित्याक तांच्या हातान दिलो म्हणटा फुडली पिळगा हो तियात्र सांबाळटली म्हणून. त्या हातांचे फुलां आनी कोळे हो तियात्र फुडें व्हरोन आमकां पालकाची चड गरज आसा आनी तीच फुलां आनी कोळे फुडें व्हरोन हो पालक सांबाळटले म्हणून. देखून हांव काळजांतान खुशाल जाता आनी प्रुडंटाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सदांच तो आमच्या फुड्यांत आसता आमकां गमळ येता. आयज हांव सगल्यांक शाबासकी दिता लोकांक कित्याक हो इतल्या भुरग्यांक घेवन हांव फुडें सरलां. ह्या भुरग्यांक तुमी आदार करचो फुडाराक ती आमकां जाय आनी होच तियात्र फुडें व्हरत रावतली आनी तुमी ताका आदार करतली आनी ह्या आदारान आमची भुरगीं वयर सरतली. मिनिला ह्या आतां तुज्या तियात्रान सगळीं न्यू भुरगीं होय ही सगळीं आसात ती नवी भुरगीं. जेन्ना हो तियात्र सुरू जालोलो तेन्ना ही जल्माकूच नात. जावं म्हजे म्युजिशियन आसात ते पासून कॉलेज स्टुडंट आसात ते पासून जल्माक नात. देखून त्या जल्माक आनी 10 वर्सां तरी आसलेली. देखून हो तियात्र हांवें काडला भुरग्याच्या हातीन दिला आनी ह्या तियात्रांत जायते म्हजे कलाकार सोंपून गेले. ताका हांव सर्गीचे राज हांव दिता. कित्याक जेन्ना सॅबी कुत्तीन पायचो रोल करतालो, रुजा डायस आतां जिमी कोत्ता तो रोल करतालो, तेच परी धाकटो भाव सोंपून गेलो. व्हडलो भाव आसा तो आरावजू तो अजून लंडनच्या शारांत आसा. ते परी सुकोरीन आसा. तेलीस आंजेला ती अजून आसात आनी अजूनय ताका ताकद आसा पूण हांवें भुरग्यांक लागून भुरग्याच्या हातीन दिला. देखून हे सोंपोन गेलेले सगल्यांक हांव सर्गीचें सूख आनी शांती मागता. आनी आतांची म्हणजे जे नाचोन गेलेले आसात जावं तेलीस आंजेला आरावज्यो दुसरे कोण आसात ताका हांव बरी भलायकी मागता. कित्याक तेणेच तियात्र खांद मारून उंचल्या पावंडार दवरलेलो ताकाच लागून हो तियात्र फामाद जावंक पावलो आनी ताका लागून हो तियात्र आतां